आता आम्ही येलेले हा शिवोले तारीर फिश मार्केटाकडे. तुम्ही पळयलें आसतलें शिवोले म्हटलें की एक फेमस नुस्तें मार्केट जावन आसा. हेर वाठारांतले शिवोले नुस्तें मार्केटाक नुस्तें व्हरोंक येतात. तशेंच शिवोलचें नुस्तें मार्केट म्हणत जाल्यार एक सद्या बिकट परिस्थितीन जावन पडलेलें आसा. हांगासरली परिस्थिती पळयत जाल्यार तुमी फाटल्या सरकारान फिश मार्केट बांदलां, पूण तेजे पोल जे आहा ते आतां सारके गंजलेले आहा, रस्ट येयलेली आहा, तांकां प्रॉपर मेंटेनन्स ना. तशेंच पावस लागीं पावलेलो आहा. पावसाच्या काळान हांगासर जे नुस्तें मार्केटांतले जे वेंडर्स आहा, फिश लोकल जे नुस्तें मार्केटान बसतात तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता. तशेंच आमी पळयता म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता एक टॉयलेट बांदलेलो आहा. तेजी सोय सुविधा सारकी ना. ते टॉयलेट कित्याक काही कारणां खातीर बंद आसा. तेचें नेमकें कारण कितें बंद आसा तें खबर ना. तेंची मागणी आसा की ते टॉयलेट तांकां बांदून दिवचे व तशेंच येणारो जो सरकार आहा सरकारा कडेन तेंची मागणी आहा की जी लोकल नुस्तेकारां भायर बसपाक जाणून घेवया तांच्याच कडून की ती ह्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ती. हांव साई प्रसाद कुबडे, गोंयकारपण न्यूज चॅनल. गावांचो डिलेट जाला, गांचे हात उडयली मारता. केन्ना येतले रे? ते बांधला पळय ते सगळं मोडूंक पावला आनी लोक सगळो रस्त्यार बसता. तो सगळो मार्केटान बसोंक जावो न्हू. पावस लागीं पावलेलो आहा न्हू. पावसान तुमकां कितले त्रास जाता हांगासर? खूब त्रास जाता. आमकां नाचचें पडटा सगळे बुदी घेता भितर आनी ते आतां पोत्रे पडचे हाय पळय सगळे हे जाले कोल्ले. आतां नवो सरकार येवपाचो आहा, आमदार तुमचो बदललेलो आसा. तुमची मागणी आमदारा कडेन आतां कितें आसतली? आमकां बाबा एक आमकां संडस जावं पयलीं पळय बांदला तितून तो तेंच्यांनी बंद दवरला. एक आमकां संडस जावं आनी मार्केट जाय. सगळे नुस्तेकार भायर कित्याक बसता? तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता? तांकां भायरच चोडोन येता कितें ते हांव नको ते तांकां मागीर हेका विचारून पंचायतीन येवन तांकां विचारून गिरफ्तार भायर पडटा बसा मार्केटार. जर पंचायत सगळ्या नुस्तेकारांक भितर बसोवपाक सांगता जाल्यार तुमकां कितें प्रॉब्लेम जावचो ना? ना ना आमकां जायना. कसलो एक बसनी आमचें कितें आमच्या खातीर आमी विकतले तेंच्या खातीर ती विकतली आमकां कितें खातीर. नांव कितें तुजें? म्हाजें निर्मला चोडणकर. फाटी न्हू हांगा पळय कोण उबो रावत न्हू पावसान उदक सारकें फुडें मारता हितून वाऱ्या हे मारता सारकें जावना आनी ते हांवे पडपाचें आहा कोणाचे तकले पडटले. आनी दुसरें मार्केटान कोण बसना भितर. पयलीं शिरोडकारान झगडून भितर आमी हाडलेलीं तांकां ती आतां त्या वटेन बसता आनी मार्केटान कोणूच भितर ना पळय. तें जालें दुसरें हांगासर सगळे जाण हाडून गाडयो दवरता. हांगा लोक चलोंक वाट ना कोण येयलो जाल्यार नुस्त्याक वाडटा आनी सगळो लोक येवन भायलीं कोणाक पळय हा पळय ती भायलीच बसता. मार्केट भितर खाली हा ते पंचायतीन येवन ते करूंक जाय. पंचायतीन येवन ते सारकें तांकां बसोवंक जाय. मागीर कोण पळय वस्त्या पळय लोक येता तेच्यान बसूं येता पूण सगळोच लोक येता आनी भायल्यान बसता भितर कोणूच बसना. भायले भायर लोक घेता आनी हें करूंक जायना. तुमकां जर शौचालयान वचोंक जाय जाल्यार तुमचे सुविधा हे सोय सुविधा कशी कितें आहा? गाडो वयता आमच्या आतां कोण गुड्यान लोक कोण आनी मुसळ खावप गाडो तुमकां प्रॉब्लेम जातात? तुमकां आख्खो दीस तशेंच रावचें पडटा. नाजाल्यार तशेंच रावचें पडटा. हे आतां मार्केटाक तारामती चोडणकर. तुम्ही हांगासर शिवोलची स्थानिक नुस्तेकारां? गुड्यांची हांव शिवलेक पैसे कितू 70 वर्सां जालीं. म्हाका काय ना पुता तुमची जे नुस्त्याचें मार्केट आसा शिवोलेन तेजी सोय सुविधा कशी कितें आहा तुमकां? रे सोडनासूय ना बायलां मुतलेले कळलेलें आमी सांगता. तुमकां भायर कित्याक बसता पडटा? भायर बसता येते बाटीक लागून लोक आमी कितलो हा खंय बसतली.
केसान घेऊन बसचे पडले एकले एकले त्याच्या बाबत पडले आणि आम्ही घेतात बिये माझे वाटवलं खातो आणि वाटल्या त्यांनी त्यांचे किती हा त्यांनी सांगते पण त्याच्या मर्दबरोबर केली पाऊस लागलेलो असा पावसान तुमकां कितले त्रास जाता पावसात खूप त्रास झाला पुता सगळे बसून लोकांना येतून बसला होतो जायचा चायच्या दुकानात राहता आम्ही 5 किलोमीटर घबा 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 तसं म्हणला आम्ही पुता शिवोलेक एक नेवो आमदार मेवलेलो आसा तुमची मागणी आमदारा कडेन कितें आसतली ती आमकां करपाचें मारकी करपाची सांगायच्या तुका नवीन बिल्डिंग न्यू मार्केट जाय हय मारकी सगळी सुविधा असलेली हय टॉयलेट बीन सगळे हय पयलीं कांयच ना गे आमचं 70 वर्सां जालीं लोक माथ्यार धरून मुतोंक घाले खंय बसतली तूं सांग नागरिक समितीचो अध्यक्ष माझे नाव अमृत तुकाराम आगरवाडेकर खूप टॉयलेटाक लागून आम्ही खूप वर्सां जाली फायट करता शिवोली नागरिक समिती जावची म्हणून मार्केटान जी नुस्त्याकारां बसता शिरोड्यांसून येयल्ली आसता शिवोलकारां बसता गुड्याकारां वळशालकारां आपले पोट भरतात पूण तांकां जर युनिटींग करतले जाल्यार प्लेस ना हांगा परत टॉयलेट जाला जाल्यार तांकां प्लेस ना हांगा हे सारके अत्यंत गरजेचो प्रश्न आसा तांचो पळय तो सुटोवंक जावो तशेंच शिवोलकार जे हांगा प्रासार येतात नुस्तें व्हरपाक करपाक त्या शिवोले भायले लोक येतात तांकां जर कितें युनिटींग जालां जाल्यार टॉयलेट जाल्या जाल्यार तांकां फॅसिलिटी ग्रामपंचायतीन अजून मेरेन करून दिवंक ना किंवा MLA पासून शक्य जावंक ना किंवा मिनिस्टर लेवलीर CM लेवलीर शक्यच जावंक ना तांकां ते आतांच्या आमदारान जाता तितके करचे हो एक टॉयलेट हे केल्ले आसले पूण ते करतना जी प्रॉपर तेजी कुयदाद घेवंक जाय आसली ती कुयदाद सारकी जाली ना ते खांबे हेच्या लोखणाचे घातल्या कारणान हारय वारे येता दर्याचे आनी तितून ते लोकांचे हे जाता कलमेता आनी तशेंच कलमेन जाल्ले आसा ते पोल सगळे मोडलेले आसा शिवोलकारांचे हे दुखणे जे आसा पळय दुसरे सगळे बाजार भायर मार्केटा भायर तुका फळां विक्री परत भाजीवाले जे आपले पोट भरपाक लागून सावतावाड्यासून मांद्रेसून हरमलसून येतात तांकां रस्त्यार बसचें पडटा आनी रस्त्यार बसचें पडटा कारण गाडयो धरतले जाल्यार कंजेस्टेड जाता लोकांकूय गाडी घेवन इकडसून पुला वरसून वयतले जाल्यार तांकांय कंजेस्टेड जाता सायड गांवान गाडी व्हरतले सायड गांवाना तेन्ना हेचेर गव्हर्मेंटान बेगीतले बेगीन आनी आतांचे जे आमदार जाल्ले आहा इलायला लागून हेणी स्पेशली तकली घालची भितर आनी हे जे दुखणे आहा शिवोलकारांचे ते पयस करचे